सोफोनियास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. कोलपोतल्या बोस्टवलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टा येता. ते केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराची तेन केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सुरशी ते केन्नाच लागीं सरूंक ना. होय, सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवाकाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरसांक नितळ ओंठ दितोलें. इथियोपियाच्या नदीच्या कांठान फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉज तुका भोगची ना, कित्याक तुजे मदल्या गुरविश्टांक हांव काडून उडयतलों आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलों एक ल्हानवीक आनी घालती पोरसां, आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. ती कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात. ताच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतली आनी विसो घेतली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. दोलडिऱ्यान सर्वेस्पराक व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणुया, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक व्हडवीक मेळटा. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी सोंसतात, तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचे नात. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रिथ्वीवेलो ताचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर ताचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली ताका निवारता. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखोवलां खोंतोवलां, ताचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन खोंतोवलां वळवळटा, जाचें मन वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकाच्या ओतम्याक सर्वेस्पर थारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. ये सोम्या, काळाव करी नाकाय. तुजे पोरजेची पातकां बोगोस. सर्वेस्पराक जोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांचे वडेलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एक मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयले चडशीं येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हजे धाकाच्या मळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदललें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या चडशीं वचून
तशेंच सांगलें. पूण ताणें पोर्तिपाल म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमच्यान मोन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. मन बदलून तो गेलो. नियाळा कादार. आमचें जिवीत बरेंच सुसेगाद जालां. टीव्ही, इंटरनेट, स्मार्टफोन, स्विगी, ऑनलायन शॉपिंग आदी ह्या सगल्या पासत आमी देवाक दिनवासता. तरी जायतो लोक आयज मागण्यांत बुडलोलो आमकां दिसून येता. तरी आपलो घरचो वावर अदीक गरजेचो आनी चड वेळ मागण्यांक दिवंक बासायता. मिसाक वचूंक वो ऑनलायन मीस आयकूंक थारायता. पूण ह्या सुखी जिवितांतलो वेळ काडून गरीब गरजेवंतां सवे सारूंक विसरता. आनी एके भाशेन आमी देवाक होय म्हणून नाकारता. हें करून आमी त्या दुसऱ्याक पुताक सारकी जाता. आमची कर्तुत्वां आनी कर्तुबां आमच्या उतरांक आनी चिंतनांक पाठिंबो दिनात. जेजूचे वोपारींत तो बापूय आपल्या 2 पुतां सोडशी मदत मागूंक वेता. पयलो वचो ना म्हणटा आनी वेता, तो दुसरो वेता म्हणटा आनी वचो ना. गोड गोड उतरांनी दुसरो पूत बापायक बुलयता जाल्यार पयलो पूत आपली चूक वळखता, मन बदलता आनी बापायची खोशी करूंक वेता. सोत मानता हांव पातकी वो दुखीची उचारणी म्हणून आमी देवाक लागीं येयना. हाचे परस आमी जाणाव आनीक जायतो आमचो भावार्थ परतूंक परगटूंक आसा. भावार्थ म्हणजे कितें मेळटलें हें चिंतिनासतना आमच्यो करण्यो जेजूक मानता तसल्यो करूंक हांव वावुरतां. मागणें. देवाक दिल्लें उतर सदांच विस्वाशीपणान जिवंक आमचेशी राव जेजू.